नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत फुडले 15 दीस पावस पडलो तरी उदकाचो भास्सो ना उणाव. लोकांनी भिवपाची ना गरज, सांगता उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर. कळसा बांडुरा प्रकल्पाच्या जोड पळोवणेचो मुद्दो वगळायलो कार्यसुचींतल्यान. गोंयांत कितलेशेच फावटी केल्ली जोड पळोवणेची मागणी. म्हादयचो प्रवाह बदलपाचो भंय कायम. भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान फातोडेचो आमदार विजयाचेर केली खर टिका. फातोडेची शेतजमीन शेतकारांक कित्याक करूंक ना परत, उपरासला प्रश्न. पावसाक कळाव जाल्ल्यान शेतकारांचेर आयला संकश्ट. पावस पडूंक ना जाल्यार भात शेतीचे व्हडा प्रमाणात जातले लुकसाण. शेतकारांनी उक्तायली खंत. दुल्ला निरेब्याचे समस्येक लागून तिडकल्ल्या सारमानस वाठारांतल्या लोकांनी परत आडायले मिनाची येरादारी करपी ट्रक. पुलीस आंदोलन सुवातीचेर आसा थसर. आणि काकोडे करमलीवाडा वाठारात कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पा लागसरच्या निचऱ्यांतल्यान उदक व्हांविल्ल्यान सैमीक उदका स्रोतांक जाला धोको निर्माण. व्हाळांत व्हडा प्रमाणात मेल्लें नुस्तें मेळिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायल्या तिडक. आता खबरो विस्तारान. गोंयची जीवनदायिनी आशिल्ल्या म्हादय न्हंयचेर कर्नाटक सरकारा कडल्यान सुरू आशिल्ल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पा विशीं गोंयकारांनी आक्षेप घेवन जोड पळोवणेची मागणी केली. तरी म्हादय न्हंय प्रवाह प्राधिकरणान परतून ह्या विशया कडेन दुर्लक्ष केलां. 29 जून दिसा गोंयांत जावपी प्राधिकरणाचे 7वे बसकेच्या एजेंडात पळोवणेचो मुद्दो नाशिल्ल्यान गोंयांत तिडकीचे ल्हार पातळपाची शक्यताय आसा. कितलेशेच म्हयने वाट पळोवन नवे अध्यक्ष DS चस्कर हांच्या अध्यक्षतेखाला ही बसका जावपाची आसली. तरी गोंयच्या दृश्टीन म्हत्वाचो आशिल्लो हो विशय परतून एकदा कुशीक दवरिल्ल्यान बसकेंतल्यान नेमकें कितें साध्य जातलें असोय प्रश्न उपरासला. भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाचेर खर टिका केल्या. 2005त काँग्रेस सरकाराच्या काळात विजय सरदेसाय जी सुडाचो अध्यक्ष जाल्लो त्या वेळार ती शेतां ताणें परती करपाक जातानी. संपादीत केल्ली फातोडेची शेतजमीन शेतकारांक कित्याक परत करूं ना असो प्रश्न दामून उपरासला. आयका. शेतां जी आसा जी एक्वायर केले ते आरोप आनी ते तूं आसतना जालो तो आसतना जालो हे सगळें सोडून दियात. हांव 2002 आमदार जाला. म्हजे कडेन डॉक्युमेंट आसा एक्विजिशन केन्ना जालें तें. त्या वेळाचेर हांव नवोच आमदार आशिल्लो. त्या वेळाचेर ती शेतां एक्वायर जाल्ली. त्या वेळाचेर हांव आमदार आशिल्लो म्हणून बोट दाखयनाका. त्याही पेक्षा आमचें रोखडें सरकार 2005 पडलें आनी तूं ज्याणें एक्वायर केलां त्याच सुडाचो अध्यक्ष जालो. विजय सरदेसाय त्या जी सुडाचो अध्यक्ष जाल्लो. त्याच सुडांतल्यान ताणें जाय जाल्यार ती शेतां परती करपाक जाताली, प्रयत्न करपाक जातालें. ताजोच काँग्रेसचोच मुख्यमंत्री आशिल्लो, ताजोच काँग्रेसचेंच सरकार आशिल्लें. कित्याक बेश्टें बोट घालता आनी चिखल आंगार उसळून घेता. हांव म्हजे कडेन डॉक्युमेंट ना किंवा म्हजे कडेन कांयच ना जाल्यार हांव उलोवपाक वचना, तकली सकयल घालता. कारण म्हजे कडेन ना. म्हजे कडेन ह्या संदर्भांतल्यान सगळ्यो गजाली आसा. त्यो गजाली ज्यो आसात त्यो गजाली तेन्ना सुडां कितें जाल्लें तेन्ना हांवेंच विधानसभेन आवाज उठयल्लो. तेन्ना ती मशिनां हाडिल्लीं, स्विपींग मशिनां. तेन्ना संसड्याचेर हायक्यूब मशिनां हाडिल्लीं. त्या हायक्यूब मशिनरी हाडिल्ली. ताजेर भ्रश्टाचार हे सगळें हांवेंच काडिल्ले. काळात जाल्यार वर्बेटींग अजुनूय विधानसभेन आसा. पण तेन्ना एक बोट दुसऱ्याचेर करतना 3 बोटां आपल्याचेर येता पळय न्ही, ताजेर प्रत्येकान दखल घेवपाक जाय. हांव एक देशाच्या एक व्हडल्या पार्टीचो पावरफूल अध्यक्ष जर म्हणटा जाल्यार हांव पावरफूल अध्यक्ष आसाच. आनी त्या अध्यक्ष गोंयभरचें वातावरणाचें आसा त्या हातूंतल्यान हांव उलयतां. आनी म्हणून कांय विनाकारण वायफळ बडबड न करता फॅक्ट आनी फिगरां ही जनते समोर दवरपाचें म्हजें आसा. नाल्यार फाल्यां म्हाका म्हणटले वय हें म्हणून. आनी म्हणून हांव चड लो लेवल उतरां उलयना. कारण हांव बारीक समाजान जन्माक आयलां आनी म्हाका सुसंस्कृत लोक म्हणटात. कारण हांव उलयतना सुद्दां वेवस्थीत तूं म्हणना तुमी म्हणटा.
हांव कोणाकी उलयतना कोणाक शॅम्पल कोण तो कोण पापड आनी कोण वो आनी तो ती ताज्याच तोंडान सोंपता कारण ताका संस्कृती ना. हांव काडत जाल्यार सगळें काडपाक शकता आनी म्हणून म्हाका तातूंत भितर त्या विशयान वचपाचें ना. म्हाका आमकां देश फुडें व्हरपाचो आसा, आमकां गोंय फुडें व्हरपाचें आसा. म्हाका फातोर्डान भितर तुमी अडकून दवरूं नाका कारण त्या हातूंतल्यान भितरल्यान बेस्तो हें करून कांयच फायदो ना. आमकां गोंयान 27 30 करपाक जाय आनी ते 30 आमी करतले. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतलें आनी फातोर्डान कमळ फुलतलें, गॅरंटेड फुलयतलें आमी, हें आमचो निर्धार आसा. अंदू गोंयांत पावसाक चडूच कळाव जाल्ल्यान शेतकारांचेर व्हड संकश्ट आयलां. खासा करून भात लागवडीचेर आदारून आशिल्ल्या शेतकाऱ्यांक अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. फुडल्या कांय दिसांनी समाधानकारक पावस पडूंक ना जाल्यार भात शेती पुराय नश्ट जातली तशेंच व्हड आर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटलें अशी खंत शेतकाऱ्यांनी उक्तायली. एकोणीस तारीख जाली. नॉर्मल आमची प्रिपरेशन जाता 25 तारखेच्यान मेच्या. मे 25 तारखेर जसो फर्स्ट पावस पडटा नॉर्मली पडटाच आनी आमी जे पळय तळी बी आसता आमची जे वांयगण रोयता ती शेतां आनी कोस्टल एरियाची शेतां ही बेगीन रोवप आसता. सो 25 म्हणल्यार आमची ही नर्सरी बीन तयार जावपाक. नर्सरी म्हणल्यार कोण मशिनाचेर रोयता तेणी नर्सरी बुकींग करता आमचे कडेन. सो आमकांय तयार करचें पडटा. जे कोण हातीन रोयता तांकां 25 तारीख म्हणल्यार बियाक कोंब काडचो पडटा, तरो घालचो पडटा. सो ह्या वर्सा कितें जालां, इनिशियल एक पावस येयलो आनी मागीर आतां जून 19 जाला, आतां पावसूच ना. आमकां जेणी बुकींग केल्लें आमी नर्सरी आतां तुमी पयलें आसतलें 4000 सुमार ट्रे आमचे रेडी आहा. पूण शेतान ट्रॅक्टर घालपाक पावस ना. ट्रॅक्टर घायलोय जाल्यार 3 जोत जावपाय. फर्स्ट जोत जाला, सेकंड जोत जाला, फायनल जोत करपाक उदक ना शेतान आनी तेजेरूच कोसले समज जाल्यार तो फातर जाता, रोखडो सुकता, एवॉपरेट जाता. जी मॉइश्चर उरलो तोय एवॉपरेट जाता आनी शेत समज लायलें जाल्यार पावस केन्ना पडत तो सांगूंक जायना. आतां समज आनीक 4 दीस पावस पडना, शेत लायलो तें करपोन वयतलें. सो ही परिस्थिती आयज लोकांची हें जाल्ली आहा. आमकां एज अ सर्वीस प्रोवायडर आमकां आतां नर्सरी रेडी करता ती विदीन 20 डेज आमकां ती शेतान लावपाक जाय. ती 20 डेजां वयर ती मागीर भायर मारची पडटा. ही जी नर्सरी आमी भायर मारता तेजें आमकां कांयच कॉम्पेन्सेशन मेळना. तरू मारता उदक ना आनीक लोकांक आतां पावस ना म्हणटा उदक ना आनी झाडां कापून पावस बी जाता. मागीर मुखार जातलें कितें, आतां हायवे कोत्ता ते त्या शेतांतल्यान. हे पळय आतां ते आमी नव्यान हायवे येयल्या ते आनी रुंद कोत्ता ते. तेंच्यान ते हायवे केले आहा थंयच्यान आमगेले एसपीडींतल्यान. आतां ते आनी शेतां करून मागीर ती मरे उदक बसता आनी ते मागीर उदक हें जायना, रोवपा मेळना. सगळें हें जाता, वेस्ट जाता थिंगा लोक आनी कितें कितें हाडून. पूण तुमी आतां पावस पडूना म्हूण तुका आतां लुवपाक तुमकां कितें म्हूण त्रास पडला? तुमगे मुखार गेलो टायम? हय मुखार गेलो. आतां त्यान देवा घ्या न्हू, त्यान आमच्यान कितें करूं नाका. ती झाडां कापली, सगळी जमीन आहा शेतां ती काबार करता, घर बांदता आनी कितें करता. मागीर मुखार कितें भुरग्यां चोवपा पास झाड पास चोवपा मेळना. अरे आतां झाडां आसलीं थिंग बिल्डींग जाली जाल्यार पावस पडटलो कितें करून. पयलीं पावस झाडां लागून पावस पडटा मेरे दोंगरा लागून सगळे दोंगर काबार केले, फॅक्टरी बांदल्यो आनी मुखार भुरग्यांक लाग कितें हें बंद अशें करून तेंच्यान हायवे बी ती बंद करना जाल्यार जालें मागीर मुखार. आतां पळय ती आमगे टायटन हावस इंग्लीश वर्सांचो नागवा सगळीं तेंचेर झाडां माड कापून उडयले आनी हायवे कोत्ता ते बोर व्हडली कोत्ता. ते कित्याक लागून कोत्ताय? गोंय काबार केलें मग तेंच्यांनी. साहित्य म्हणो जाय ते कोसूर जाय ते आनी कितें म्हूण करपाचें. शेतां आवार करूं नाका, सुकेल आनी होणपा जाता रे बाब. ते मानाय घाल म्हणून बेजार जाता. होणपा सुकें होणो जायना म्हणून कितें करया. आनी ते आमगे दाम बाबान सारकी सांगता करता आनी कोताय कितें जाल्यार उपाय करूं नाका. पूण तुमकां लेबरा खातीर आतां स्टार्टिंगे त्रास जाता तर? होणपा नाका, आमी होणटाय रे. होणटाय म्हळ्यार दुसऱ्या जबर गायना आमी कोताय. आमगे तुमचे ट्रॅक्टर बी ना तर? ट्रॅक्टर आहा, मशीन घाताय न्ही. मशीन घाता तो मशीनकार आमकां सदां येवन घाता. जायत वर्सां जालीं.
सो मुखार आता एक 10 दीस सुद्धा एक पावस पडना तुमकां कशे त्रास जातले आनी ते देवागे न्ही रे बाबा किती त्रास जाताले काय म्हणटा तुम्ही किती करपाक चोय आनी कित करता शेतू रोयताय न्ही थिंगा शेतू रोयताय थिंगा शेतू रोयताय म्हाजी आतां चोय याकी जात न्ही देव कित करता सगळें देवा हाती आसा न्ही दुल्लाणी रेव्याचे समस्येक लागून तिडकल्ले सारमानस वाठारांतल्या लोकांनी शुक्रारा परत मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडायले. दुल्लाणी रेव्याची समस्या सोडोवपा खातीर कांयच उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान 2 दिसांनी लोक परत रस्त्याचेर देवले. पावसात मिनाची येरादारी नाकात अशी मागणी करीत 2 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या मंगळाराक सारमानस वाठारांतल्या लोकांनी मिनाची येरादारी आडयल्ली. या प्रश्नाचेर उपाय काडपाचे उत्तर उपजिल्हाधिकाऱ्यान दिल्ल्या उपरांत बुधवाराच्यान मिनाची येरादारी सुरू जाली. मात व्हील वॉश करपा विशीं दिल्लें उतर पाळूंक नाशिल्ल्यान तिडकिल्लीं बायलां शुक्रारा सकाळी रस्त्यार देवलीं. या लोकांनी मायनिंग कंपनीच्या गेटी कडेन मीन खाली करून भायर सरपी ट्रक आडयले. कायदो आनी सुवेवस्थेचे प्रश्न निर्माण जावचो न्हय म्हणून पुलीस आंदोलन सुवातीचेर हजर आसात. आमी हांगा सारमांचेर ते दीस पयर ट्रक हाडयली पूण आमकां कितें सांगलेलें कलेक्टर ऑफिसान आमकां सगळें हें करता म्हणून आमी मिटींग घेतलेली थंय आमकां तेंच्यांनी सांगलें व्हील वॉश करता आनी सगळे फेसिलिटीज जे पळय आसा न्ही ते आमी करता. आमी कालचो एक दीस पयलो पूण कालच्या दिसान न्ही तेंच्यांनी आमकां पयलें पूण तेंच्यांनी कितें तशें आमकां दिसूंक ना. सो कितें तेंच्यांनी कितें मेंटेन केलां तशें पण आयज आमी लेडीज लोकांनी ठरयलें कितें हांगा आडोवपाचें आनी पळोवपाचें खरेंच न्ही ते व्हील वॉश करतात काय ना ते पूण आमी जर ऑब्जर्व करून पळयतात जाल्यार हांगा व्हील वॉश बीन तेंचें कितेंच ना. आनी आमी जर कितें अशें उलोवपाक केली जाल्यार हांगा आमच्या भुरग्यांक सुद्दां न्हू ताणटात चेपतात. आमी हांगा म्हणजे पयर आमी आवाज उखल्लो तसो आमच्या भुरग्यांक थोड्यांक ब्रेक दिले धमक्यो दिल्यो हे बीन प्रकार चलता हांगा आनी आमच्या आयकपी हांगा कोणूच ना. आयकपाकूच कोण रेडी ना. आमी सगळ्याक आमी वयल्यान ते म्हणटा तुमी हांगा चला थंय चला ऑफिशियली आमकां तशें ते हें करता आमकां सामकें टॉर्चर जाल्ल्या भशेन जाता. स्कुलाक भुरगीं वाटेक वयताना तेंच्या दोळ्यांनी सगळ्यांच्या धूळ वयता कोण इंटरव्यूक वयता तेंचेर सगळो चिखल उसळटा सामकें हॉरिबल जाता हांगा. आयज तरी पावस ना जर पावस आसलेलो न्हू जाल्यार आमी पळोवपाचें नासलें हांगा. हो आख्खो जो पळय रोड आसा न्हू तो सगळो चिखलान भरलेलो आसता. प्रत्यक्ष फूल कोण बायलां चलता कोण दादले भुरगीं चलता न्हू प्रत्येक सबंद पांय तेंचे बुडलेले आसता. पांयांचो सारको गंबूट तेंचे जाल्ले आसता. तुमचा डिमांड कितें आमकां हितूनसून तेंच्यांनी कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय भायर काडपाक जाय. आमी कितें आमकां मायनींग बंद जाल्लेली नाका आमकां मायनींग चललेली जाय कित्याक खुबशा लोकांचे पोट ह्या मायनिंगेचेर चलता. सो तुम्ही हेजो प्रॉब्लेम जाता ते सॉल्व करचे. हय आमची मागणी अशी कितें आसा ह्यो डस्ट प्रॉब्लेम कितें जाता तो आमचो सॉल्व जावचो. आयज जे हांगा जो सारमानशेर जो ट्रान्सपोर्ट हांगा हाडयल्लो आसा त्या ट्रान्सपोर्टा संदर्भांत उलयलो गेलो जाल्यार हो जो ट्रान्सपोर्ट हाडयतकूच चडसो जो प्रॉब्लेम जाता तो ट्रक मालकांक जाता. जेणे करून आतां हो ट्रान्सपोर्ट हाडयलो आमचे ड्रायव्हर हांगा येवन रावले केन्ना आतां ट्रान्सपोर्ट चालू जातलो हाची कोणाकूच साक्षी ना. ताका लागून आमी सुद्दां सद्या ट्रान्सपोर्ट करपाक कारणीभूत ह्या खातीर की ड्राय स्पेल आहा पावस अजून मेरेन पडोंक ना म्हणून त्याचो एक कंपनीनूय आमकां रिक्वेस्ट केला आनी तो हे घेवन डिसिजन घेवन आमी ट्रान्सपोर्ट चालू केलें. फाल्यां जेन्ना जर पावस पडटलो तेन्ना कमिटी एक फॉर्म डिसिजन घेतली की पावसान गाडयो चलोवपाच्यो आसा काय ना कित्याक लोकांची सेफ्टी ही पयलें प्राधान्य आमचें आसा. त्या खातीर जो ट्रान्सपोर्ट पावसाच्या दिसांनी आसा तेजेर आमीच खंय तरी मार्ग काडटलो. एक तर ट्रान्सपोर्ट बंद करतले हे आमचो तरी निर्णय आसा पूण सद्या जेन्ना ट्रान्सपोर्ट ड्राय स्पेल आसल्या कारणान तो ट्रान्सपोर्ट जावचो म्हणून इच्छा थोड्यांनी आपले ड्रायव्हर दवरल्या थोडे पात्रां आपले चलयतात आनी असो कंपनी एक डिसिजन घेना जो गांवचो जो कितें तेंचो समस्या आसा ती खंय समस्या तेंची आयकून घेवन तेंची पूर्णता करूंक जाय इतलीच म्हाजी इच्छा आसा. हांव तेंचे कडेन मागता की आमी सदैव गांवाच्या सपोर्टान आसा त्या खातीर आमी केन्ना टॉक्स करपाक तेंचे कडेन चडशे वचना पूण आमची एक ट्रक मालकांची हे कितें डिफिकल्टी आहा ती तेंच्यांनी सजमोवपाची. तेंची डिफिकल्टी कितें आहा ती आमकां कळटा. आतां DC येवपाचो आसा डेप्युटी कलेक्टर
हेजे कडेन तेंच्यांनी तेंच्यो डिफिकल्टी आहा त्यो मांडपाच्यो आनी ते सुरळीत तेंचें काम करून घेवपाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काकोड्या करमलीवाडा वाठारात कूयर शुद्धीकरण प्रकल्पा लागसरच्या निचऱ्यांतल्यान उदक व्हांविल्ल्यान वाठारांतल्या सैमीक उदका स्रोतांक धोको निर्माण जाला असो गंभीर आरोप थळाव्यांनी केला. शुक्रारा करमलीवाडा वाठारांतल्या व्हाळांत व्हडा प्रमाणात मेल्लें नुस्तें मेळिल्ल्यान थळाव्यां मदीं तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा. उदक दुशीत जाल्ल्यान ही घडणूक घडल्या असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायत. संबंदीत एजन्सी कडल्यान बेगोबेग चवकशी करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. सकाळी पयलीं म्हाका फोन येयलो की हांगा करमल्या वाड्याचेर नुस्तें मरून पडलें आहा म्हणून. हें करमली खंय पडटा? आतां आमचो शिरकुनळी रोड वता काकोडे काकोडा कुडचड्यार. ते थंय नुस्तें मरण पडलें म्हणून आमकां पळोवपा येयलें जाल्यार आमची हांगा पयलीं पळयलें आमी आनी मागीर आमचें देवूळ आहा पायकाचें थंय वचोन पळयलें. न्हंयान आमगे एक नाला जॉयंट जाला. थंय वयतकीर पळयलें जाल्यार नालांतल्यान उदक येता आनी तें कळटा सगळें अशें चिखलाचें तेका उदक कसलें म्हणून कळना आनी ऑयल ऑयलशी अशी मातशी वयल्याच्यान दिसता. पूण तें आमी पळयत मागीर आमी गवळ्या वाड्यार वयता ते हेजेर कडेन थंय गेले. थंय पळयलें जाल्यार सगळें तें उदक सांठोवन आसा आनी प्लांटा भितरल्यान उदक भायर सरता तें आमी पळयलें. हे गोश्टीचेर आमी मागीर जेन्ना तांकां ऑफिसरां तांकां भायर आपयले प्लांटाच्या मनशांक आनी तांकां दाखयलें ही गेल्या वर्सा ह्यो गोश्टी अश्योच जाल्ल्यो आनी परत ह्या वर्सा तुमी परत तशेंच करता म्हळ्यार तुमी लोकांच्या आरोग्या बरोबर खेळटा त्यो गोश्टी जाली ना. तुमकां लोकांच्या आरोग्याची कांय पडोन गेलें ना हेजो अर्थ जालो. हेजे पयलीं सुद्दां आमकां हांगच्या लोकांनी सांगलेलें की देव उदकांत देंवपाचें ना. उदकांत देंवली जाल्यार सगळें आंगाक सगळी पोळी येता आनी सगळी खाज सुट्टा म्हणून. तेन्ना सुद्दां आतां ही कितली एरिया तुमी सांगतात? आतां आमी अरावंड जे गार्बेज प्लांट 3-4 किलोमिटर येयले आतां आमी थंयच्यान. आतां व्हाळ व्हांवण्यात थंयच्यान 2 किलोमिटर तर आमी पावले. आतां तें उदक पाडे उदक येवन बरें उदका मेळटा? बरें उदका आमचें आतां देवूळ आसा पळय न्हू थंयच तें जॉयंट जाला. एक नाला आनी आमची आतां न्हंय ती आमची ती नंदा लेका वयता ती ते वटेच्यान सारकें येता तो कळटा तें उदक. आतां तुमी ते तेंचे डिपार्टमेंटा मनीस येयले? हय तेंचे प्लांटा तेंचे पयलीं वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या तेंचे मनशां फोन लावन तेणी आपल्या थंयचे मनीस धाडले आनी तांकां दाखयलें आमी कितें जालें म्हणटा तें थंय. आनी तेणी स्वता मानूनय घेतलें आहा की तें पळयलें जाल्यार तें गटारांतलें उदक कसलें तेंच खबर ना. तेणी तें नांव दिवचें पडटलें तें उदक कसलें म्हणटा. आतां तेणी कितें सांगलें तुमकां ते इन्स्पेक्शनाक धाडलें म्हणून? तांकां उदक येता खंयचें हो पयलीं जाय न्हू आमकां. तुमी आतां उदकाचें कितें केलें तेणी टेस्टिंगा धाडलें म्हणल्यार? आतां तेणी आमी जर उदक घेतलें आहा आतां आमी टेस्ट करपा लागून तेणी कितें केलें तें आतां आमकां खबर ना. ते म्हणटाले टेस्टिंगा धाडटा अशें. आनी कितें करता म्हणलें तेणी? ते तेंची आतां न्हू कशें आसा पळय. तुमी कोणा कडेन उलयले तेंगे ऑफिशियला कडेन? कोणा तेंच्या ऑफिशियला कडेन उलयला. तेणे कितें सांगलें? वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या ऑफिसा प्लांटाचे मनीस येयल्ले तेंच्या कडेन उलयला आनी वेस्ट मॅनेजमेंटा तेंच्या मनशां कडेन उलयला. तेणी कितें सांगलें? तेणी म्हाका सांगलां फाल्यां पर्यंत येता ते आनी तेजेर कितें म्हणटा सुताव करता म्हणटा. गटा हुआ ना सर इसलिए वो वैसा हो गया. लेकिन ये पानी कैसा है? क्या है इसमें पानी में कलर ऐसा कैसा हुआ है? जो मट्टी रहता है वो मट्टी लेकिन केमिकल छोड़ रहे हैं क्या कंपनी से? अपना कंपनी में कौन सा केमिकल ही नहीं है. गए साल कैसे मरे यहाँ मच्छी कैसा मरा था? उस टाइम पे भी आपने देखा है ना वो पुराना पानी था उधर लैंडफिल जमा जो तुम्हारा डंपिंग ग्राउंड वो था आपके क्लीन हुआ था कंपनी से बाहर निकल रहा था. कंपनी का नहीं था. कंपनी के बाहर का जो डंपिंग ग्राउंड था उसको हमने क्लीन किया. साल लगता है डंपिंग ग्राउंड क्लियर नहीं, होने अभी- के लिए. अभी- आप कितना साल हुआ इधर? तूं प्लांटार येवन पळय सगळो सुकलो आसा. तुका जाल्यार तेणी हो पळय प्लांटार आतां ना आतां हें उदक येयलें तें कोण भायल्यान घातलें म्हणटा तुमी? आतां उदक हांगच्यान आसा प्लांटा ते सायडीन उदक तुमी हें उदक खंयचें म्हणटा तुमी? हांव तूं कशें म्हूण सांगूंक शकता. आतां आमी टेस्टिंगा धाडलो न्हू सॅम्पल कलेक्ट केला. केन्ना धाडला? सकाळीं आमी सॅम्पल कलेक्ट आनी थंय नुस्तें मेलें खंय तें थंयचें धाडलां? हय दोनी कडल्यान आमी सॅम्पल कलेक्ट केल्या. आतां हें तुमी उदक म्हणटा तुमचे भितरल्यान येना हें उदक म्हणटा तुमी? दितली म्हणल्यार आमकां बरा भितरल्यान उदक येना.
भौशीक बांधकाम मंत्री आणि मडगावचा आमदार दिगंबर कामत हांणी शुक्रारा मडगाव नगरपालिकेत बसका घेऊन लोकांच्यो कागाळी आयकल्यो। ह्या वेळार नागरिकांनी वेगवेगळ्या समस्यांविशीं आनी प्रलंबीत कामांविशीं कागाळी उक्तायल्यो। प्रलंबीत आशिल्ली भौशीक कामां बेगोबेग पुराय करपाक आनी नागरिकांच्यो कागाळी बेगोबेग सुटाव्यो करपा खातीर अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्यात अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें। खंयचीय फायल गायब जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्यांनी 24 वरां भितर पुलिसां कडेन कागाळ करची अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। बारीक प्रॉब्लेम आसा एक जेन्युइन प्रॉब्लेम येता म्हणजे ते टायम डिले जाता। हांवें एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां की हाजे मुखार पर्सनली लक्ष घाल, लोकांक पावटी मारपाक लागपा जायना, बारीक नांव चेंज करपा जाय, आनी कितें करपा जाय, कितें बारीकशे सरनेम चेंज करपा जाय। ही सगळी 2 दिसां भितर 3 दिसां भितर कामां कंप्लीट जावं। लोकांक पावटी मारपाक पडपा जायना। म्हजो हांगा येवपाच्या फाटल्यान हेतू की ऑन द स्पॉट काम जावपाक जाय। कितें डिफिकल्टी आसा जाल्यार 2 दिसांनी काम जावपाक जाय। फाल्यां यो 4 दिसांनी यो। आज कोण सांगताला कितें आवय घोव मेला, बायलेक 3 चली आहा, घोवान सगळे पावर बायलेक दिल्या, बायलेक आयली प्रॉपर्टी। बायलेन सांगलें की आपले पावर ऑफ एटर्नी 3 चलयांनी आवयक दिली। आवयन सांगलें की आपलो फ्लॅट आसा तो हाज्या नांव ह्या चलयेच्या नांवार करता। ते आयले जाल्यार म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ सांगता तांकां सक्सेशन डीड हाड, आनी कितें हाड, मोडे हाड, कितें हाड बेकार पडलें। एडमिनिस्ट्रेटरान सारकें डायरेक्शन दिलां, सक्सेशन डीड बी कांय ना, क्लियर नोटीस। आवय आसा 3 चली आसा, 3 चलयांनी ऑथॉरिटी दिल्या आवय सांगता ताच्या नांवार ट्रान्सफर कर। म्हजी प्रॉपर्टी आनी तांच्यो प्रॉपर्टी न्ही। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटरान सांगलां पयलीं पुलीस कंप्लेन लॉन्च कर, तांकां 24 वरांचो टायम दी, 24 वरां भितर फायल मेळ्ळी ना पुलीस कंप्लेन फायल करतकीर पुलिसां मागीर एक्शन घेवन कितें करता। फायल ना जावपाना, तूं मातशें पर्टिक्युलर कर, थंय कोणाची कापड करता। गोंयांत फुडले 15 दीस पावस पडलो नासलो तरी राज्यात उदकाचो उणाव भासचो ना असो विश्वास उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान उक्तायलो। राज्यात उदका पुरवणे विशीं गोंयकारांनी हुस्को करपाची गरज नाशिल्ल्याचें सांगीत उदका विशीं गोंयकारांनी भिवपाची गरज ना अशेंय सांगलें। तशेंच गोंयाक फुडाराक उदकाचो उणाव भासचो न्हय म्हणून दक्षिण गोंयचो काजुमा आनी माणके शिरोडा वाठारांत अशीं 2 धरणां बांदतले अशें तांणी सांगलें। अजून पर्यंत तरी उदकाचे प्रॉब्लेम ना आणि हांव जे आपले सांगतात हांव वस्तुस्थिती त्यामुळे लक्षात येतलें की मुखारले अजून 15-20 दीस 25 दीस उदकाचे प्रॉब्लेम आसना। म्हजी म्हायतीनुसार जे आमचे डाटा अवेलेबल आसा आनी जेजो क्वांटम ऑफ वॉटर आमचे कडेन आसा, सालोली डॅम जो आसा पळय न्ही ते अजून आमचे कडेन 60 दिसांचें उदक आसा। 60 दिसांचें जवळ जवळ 63.92 हेक्टर्स उदक आसा आनी ताजी पर्संटेज जाता 27%। म्हणजे हें उदक आमकां 60 दीस पावूंक शकता। त्यानंतर तिळारी जे आसा पळय न्ही, तिळारीचें उदक जें आमचे कडेन आसा पळय न्ही 135 हेक्टर स्टोरेज आसा आनी हें उदक आमकां 150 दीस पावपाक शकता। 150 दीस म्हणना फुडें 5 म्हयने जाले, दिसा पाचे 50 अशें। त्यानंतर मागीर अंजुना डॅम जो आसा पळय न्ही, म्हणजे बरेच वेळा पत्रकार भाव आनी काही लोकूय अंजुना उदक आसा की ना म्हणटात। तर अंजुना सुद्दां आमचे कडेन जें आसा पळय न्ही तें आज 4 हेक्टर्स उदक आसा, सॉरी 405 हेक्टर्स उदक आसा आनी हें उदक आमकां 25 दीस पावूंक शकता खंय अंजुना। आनी अंजुनाचेर आमकां जे आमी उदक काडटात पळय न्ही, म्हणजे ड्रिंकींग वॉटराक दिता पळय न्ही डिपार्टमेंटाक, ते एक दितात 2 MLD दॅट इज केरी, मागीर दितात सादारणशे 50 MLD ते आमच्या पडोशे, आनी त्यानंतर दिता मागीर 12 MLD साखळे। आता साखळे जो आसा पळय ते अजून बंदारो आसा, दवरला आमी परत हें करून, जेणे करून खंय पावस पडत जाल्यार त्या पावसाचे आमकां सपोर्ट हे मेळत अशें। आयच्या दिसाक साखळे जो बंदारो आसा त्या बंदाराक 2 ते 3 दिसांचें उदक आसा। एज ऑन टुडे वी हॅव नो डिफिकल्टी, म्हणजे मुखार आनी 15 दीस सुद्दां पावस पडना जर जायत आमकां प्रॉब्लेम ना। गोंयचें पर्यटन उणें जायत आसा अशी वावडी राज्य पातळीचेर सुरू आसा। मात पर्यटन खात्यान जाहीर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान फाटल्या वर्सा परस अंदू 4.53% पर्यटकां मदीं वाड जाल्ल्याचें कळटा। अंदूच्या पयल्या 5 म्हयन्यांनी गोंय पर्यटनाक बळिश्ट प्रतिसाद मेळ्ळो, जाका लागून गोंय हें भारतांतलें एक म्हत्वाचें पर्यटन थळ म्हणून परत एकदा सिद्ध जालें। गोंय पर्यटन खात्याच्या ताज्या आंकडेवारी प्रमाण जानेवारी ते मे 2026 ह्या काळात गोंयांत बट्ट 46,39,165 पर्यटकांनी भेट दिली।
वास्को खारेवाड्यावेली आयकॉनिक नेवगी मेन्शन इमारत मोडपाचो निर्णय घेतले उपरांत इमारतींतले लोक आपापले सामान काडटना दिश्टी पडले. मात इमारतीच्या दनयांक ह्या लोकांक कळयल्या बगर हो निर्णय घेतिल्ल्याचो आरोप लोकांनी केला. अस्कीत इमारत खाली करपाक सांगिल्ल्यान दशकां सावन रावपी लोकांक आतां रावपाक दुसरी सुवात मेळना म्हणून तांच्यांनी खंत उक्तायल्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत ही इमारत मोडपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. 22 वर्सां जाली पूण तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें? आमकां कांय इन्फॉर्मेशन ना. हे सगळें जालें म्हणजे सडनली पयलीं ते इल्ले पूण आमच्या उडे नासले ते आपूणच येवन टेस्टींग केलें आनी कितें केलें वयर व्हरून नोटीस मारल्या 1 वर्सां पयलीं आनी आतां हे कितें केलें तें आमकां तेच्या कडेन कांयच खबर ना. तेच्या उपरांत आमी आतां लेबर बी केल्या म्हणल्यार तेका बी धाडल्या नोटीस ओनराक. आतां फुडें कितें तुमचें? पूण तुमकां काय आतां सद्या काय सांगूंक ना? कांयच ना, अजिबात ना. हे आतां सगळें जाल्या ते सामकें एकदम फिडल्ली. कसलेंच इन्फॉर्मेशन ना आमकां. हांव डायरेक्ट पुलिसांक सांगपाक खाली कर म्हणून. पुलिसांनी आमकां कांय सांगूंक ना. पुलिसांनी आमकां चाललेले विचारलें तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन कितें मेळ्ळें आमी जाल्यार आमकां इन्फॉर्मेशन कांयच मेळना. कसलेंच मेळना. मागीर ते वगैरे The morning paper is over here only. From childhood, I was born over in this building. आता फुडें कितें? This building. आता फुडें कितें तुमची तयारी? आता सध्या म्हाका काय लक्ष येना कितें करपाचें म्हणून. आय एम टोटली ब्लँक नाव. The only I feel it is we have done an injustice to us. We're not giving any particular time at least. We were ready to sit across the table and discuss with the Navy. So what shall be done, what should be done. We are ready and we are still now also ready to talk to it. There is no issue now on all the tenant side. I can assure you that all the tenant side we are ready to talk. पण ओनर फुडें आयलो सद्या? ना काय देवना अजून. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात.